पहिली गोष्ट म्हळ्यार 3 म्हयने पयलींच्यान ही एक मागणी आशिल्ली जी मागणी म्हणपाक शकना जे मायनिंग कंपनी आसा कोयरा आनी शिरगांव जी मायन आशिल्ली साळगांवकराची त्या मायनिंगेक एक आमी लेटर केल्ले की जे कंप्लायन्स तांच्यांनी करपाक जाय आशिल्ले फॉर एग्जाम्पल जे लोकल्स आसा तांकां कामाक घेवपाचे आनी जेन्ना ईसी प्रोवायड जाता किंवा हियरींग जाता तेन्ना तांच्यांनी सांगिल्लें की आमी बाबा लोकल्सांक खंयची मायन सांगता ही गोश्ट आनी हो लोकल्सांचो हक्क आसा जंय मायनिंग जाता ते कोर एरियेंतल्या लोकांक कामाक घेवपाचो तांचो हक्क आसा पूण साळगांवकर कंपनीची जी आशिल्ली तांच्यांनी हे आमकां दिश्टी पडलें की हे करिनासले सो आमी एक लेटर बरयल्लें की गांवच्या लोकांक कामाक घेवचे दुसरो पॉयंट आशिल्लो आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट आसतले फॉर एग्जाम्पल तातूंत लेबराचे कॉन्ट्रॅक्ट आसतले किंवा कन्स्ट्रक्शन बारीकशे कितें कॉन्ट्रॅक्ट आसतले किंवा कॅन्टीन कॉन्ट्रॅक्ट आसतले हे गांवच्या लोकांक दिवचे तिसरो आशिल्लो जे ट्रक्स जे काम करतात ते गांवच्या लोकांक प्रिफरन्स दिवचे डॉक्टर्स प्रोवायड करचे गांवांत कारण धुल्लो चड जाता आनी उदकाचे जे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपा खातीर आनी हे खूब बारीक आशिल्ले प्रॉब्लम सगळे जे आमी मेजर ज्यो गोश्टी आमकां दिसताल्यो जे आमकां इम्पॅक्ट जातात त्यो आमी सांगपाचो प्रयत्न केल्लो 4 डिसेंबराक जेन्ना आमकां ऑथॉरिटी जी आसा ऑफ जे साळगांवकर कंपनी तांच्यांनी उलोवपा खातीर आपयल्ले आनी ताज्या उपरांत थंय मातसो आमचो तांचे कडेन वादावाद जालो कारण तांच्यांनी आमकां कांय रिटर्न दिना जाले आडयले गांवांत मायनिंग जाताली आनी गांवच्या लोकांकूच थंय हाडून शाणपणां सांगपाक लागिल्ली सो ते टायमार मामलेदारा येवन मध्यस्थी करून एक मिटींग थारायल्लेली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन ती आयज जाल्ली आनी हे मिटिंगेक एक आमी वचन घेतिल्लें तांचे कडल्यान की जे ऑथॉरिटी आसतले जे डिसिजन मेकींग आसतले साळगांवकराचे ते येतले काय म्हणून जेन्ना 4 तारखेक आमी मेळयले तेन्ना पूण आयज ते फेल जाले कोणूच येवपाक ओन्ली तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तांच्यांनी धाडिल्ले हांगासर आनी आयचे टॉक जे आसा हांव म्हणपाक सोदता की ते टोटल फेल जाल्लो आसा आमचे जे 5 मुद्दे आसा भितर पयलोच मुद्दो जे कंपनी आसा साळगांवकर कंपनी तांच्यांनी सांगले की हे जे कामाक घेतले ते आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतले आनी आमची मागणी आशिल्ली की साळगांवकर कंपनी आसा ताज्या अंडर तांच्यांनी कामाक घेवचे आनी अजुनूय तीच आमची मागणी आसा की गांवांत जर मायनिंग जाता जाल्यार गांवच्या लोकांक थंयसर तांच्यांनी कामाक घेवचे अशें आमची मागणी आशिल्ली कंपनी अंडर कामाक घेवचे अशें आनी जर तो आंकडो जर तुमी आयकत जाल्यार फक्त 8 भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक घेतिल्ले आसा वीच इज अगेन एक अन्याय कसो दिसता गांवच्या लोकांचेर गांवांत मायनिंग जाता गांवचे लोक सगळे सोंसता आनी फक्त 8 लोकांक फक्त आमी कोणाक तरी नांवाक घेतल्या काय म्हणून अशें दाखोवपाचो प्रयत्न जर हांगा करता जाल्यार कंपनी टोटली फेल जाल्ली आसा आनी हें अग्रीच जावचें ना बेगिनल्या बेगीन डिसिजन घेतले कितें डिसिजन घेतले ते फास्ट आमकां जेन्ना आपयतात ऑथॉरिटीज लेटराक कॉल आउट करून मिटींग अपॉयंट केल्ली आसा म्हणून तेन्ना आमी हांगासर येता सगळे जाण एज अ विलेजर्स सगळे यूथ आमचे हांगासर येयलेले आहेत तुम्ही जेन्ना कॉल आउट करून मिटींग आपयता आनी तेजेर आमी क्लियरली मेन्शन केल्लेले की आमकां मायनिंग ओनर्स आसा तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयज आमकां डिसिजन मेकींग करपाक हांगासर जाय म्हणून कित्याक आमी गेले 3 म्हयने हे त्रास भोगीत आसा लेटरां दिवन कंप्लायन्स तेंचे कांयच येयना 3 म्हयने जाले कामाचेर रावन भुरगे येता हांगासर बट तेजे डिसिजन मेकींग ऑथॉरिटी कोणूच ना हांगासर आयजूय तेच जालें तेंचो डिसिजन मेकींग ऑथॉरिटी जो मायन ओनर्साचो आसा तो आयज हांगासर कोण येयल्लो ना तेका लागून जो मेरेन आमचे हांगासर डिमांड्स जावं कितें तेंचे कडेन आन्सर मेळचें ना तो मेरेन आमी कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन हेजेर घेतले हे आमी आतां डिसायड केल्लेले आसा कारण जर मॅजिस्ट्रेटान जर हांगासर ते डिसिजन मेकींग ऑथॉरिटी येयना जाल्यार ह्यान फुडें ते हांगान केन्ना येवचें ना हे मात शुअर आनी एकूच आमी पॉयंट तांकां विचारलेलो आतां साळगांवकर कंपनी तुमची जी चालू जाल्या त्याच्या अंडर तुमी आमचे जे स्टाफ ऑलरेडी रिक्रूट केल्या म्हणटात ते 8 जाणांक घेतल्या म्हणटात ते तुमी कंपनी अंडर घेतले काय कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस दवरतले ह्या सिंपल क्वेश्चनाचे आन्सर तेंचे कडेन ना पयल्याच क्वेश्चनाचे आन्सर तेंचे कडेन ना म्हणून तेका लागून आमी आयज स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचो सद्या टायम येयल्लो आसा